Argando casumia Gesù, glapto casumia Gesù. Gesù Cristo dei mogo chabo bunino. Siraka shabuka na me point करते आसाओ या परिणाम तुमका स्वागत सुस्वागत. या गडी बरं मी मागिया सर्विस पर बापा तुका अर्गा ओगळा फनी वाकाणे दिता. आयशा दिसा सिराका shabuka थामे ध्यान करचे या वक्त तू आमका आशीर्वादित कर. पवित्रत्म्याक आमच्या वयर पाठय आणि स्वार्थ आमका भलायकी हाडून दी, सुटका हाडून दी, तुझ्या वाटेन समकोंक आमका करपा दिवं. हे मागणें आमी करता बापा तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. मोगोचन घेवया आमी 11वो अवस्वर हांगा वळू 1 तावनो 34 आनी 4 आसात. सिराक चॅप्टर 11 वी हॅव वर्सेस 1 to 34 आनी तू सोबार विषय आमकां सिराक जाणवाय दिता, शिकोवन दिता. बायबल आसता तुमी घेवचो आनी वाचताना तुमी ताचेर नदर घालची आनी मागची. दुबळ्याची जाणवाई ताणें आपली तकली नीट धरिशी करता आनी व्हड मनशा मदें ताका बसयता. एका मनशाच्या स्वभावाक लागून ताची स्तुती करिनाका. फकत देखावाक लागून कोणाचो तिरस्कार करिनाका. पाकाट्यांच्या प्राण्या मदें मोवाचो मूस भोव ल्हान, पूण जें तो उत्पन्न करता तें मधुरांतलें भोव मधुर. तूं नेसलाय ते मुस्तैके विशीं बाडाई करिनाका. लोक तुजी स्तुती करतना घरवान बरो नाका. कित्याक देवाची कृत्यां विचित्र, पूण ती मनशांत हांव लिपोवन आसात. जायत्या रायांनी धरणीर बसचें पडलां, पूण कोणेच परवा करूंक नातलेल्या मनशान आपल्या माथ्यार मुकुट दवरला. जायत्या व्हड व्हड मनशांक अपमान भोगूंक मेळ्ळा. प्रसिद्ध मनीस दुसऱ्यांच्या हातांत पडल्यात. मुखली उतरां 7 पर्यंत आमकां विचार आनी परिशीलन. सारको विचार करिनासता कोणाचेर आरोप लायनाका. पयलें नीज गजल कितें म्हणून समजून घे, उपरांत सूख दाखोवन दी. आयकूचे आदीं जाप दिनाका आनी एकलो उलयता आसतना मदेंच तोंड घालिनाका. तुका संबंद नासलेल्या विशयाचेर वाद विवाद करिनाका. पातक्यांच्या झगड्यांत मोदें पडनाका. म्हज्या पुता जायत्या कामांनी हात घालूंक वचनाका. तुजो वेवहार सडयशी जाल्यार तूं कश्टांत पडटलोय. कितले वेगी तूं दंशी जाल्यार शेवटाक तूं पावचो नाय. पडून वचूंक तूं सोदशी जाल्यार सुटका तुका मेळची ना. थोडे मनीस वावुरतात, कश्ट काडटात, दरवडटात, तरी ते पाटी पाटी पडटात. मुखली उतरां देवाचेर पातयेणी 12 तावनो आमी 28 पर्यंत पळयता. आनी थोडे मनीस सोकास वेतात. तांकां मजतीची गरज आसा. सकत तांच्या कडेन व्हड दुर्बळकायेन ते आसात. तरी सर्वेस्वर आपली दयाळ दिश्ट तांचेर घालता आनी तांच्या दळदिरपणांतले तांकां वयर काडटा. ते आपली तकली नीट करतात आनी हें पळोवन जायतीं विस्मीत जातात. बरें आनी वायट, जिवीत आनी मरण, दुबळीकाय आनी ग्रेस्तकाय सर्वेस्परांत तावन येतात. सर्वेस्पराचे देणे भोगतीवन मनशा सवें रावता. ताची कृपा ताका सदांच सफळ करता. सुरतान जिवन मनीस ग्रेस्त जावंक शकता आनी ताका मेळटा तें इनाम हें. म्हाका आतां विशय मेळ्ळा. म्हजे कडेन आसा त्या बऱ्या वस्तूंनी हांव संतोश भोगतलो अशें तो सांगीत जाल्यार हे सगळें कितलो काळ पर्यंत उरतलें म्हूण तो नेणा आनी आपली संपत्ती तो हेरांक सोडून मरतलो. म्हज्या पुता तुजें कर्तव्य कर आनी त्या पासत वावर. तुज्या कामान तूं म्हातारो जा. पातक्यांची कामां पळोवन विस्मीत जायनाका. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम कर. कित्याक दुबळ्याक अवचित एका किणा भितर ग्रेस्त करूंक देवाक खरेंच सोंपें. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद भोगतीवन मनशाचें इनाम. फावो त्या काळार ताचो बरोसो सफळ करता.
म्हाका कितें गरज आसा, म्हज्या बऱ्या पडचें आनी कितें आसा अशें म्हणा नाका. म्हजे कडेन जाय पुरतें आसा, आतां म्हाका कितें वायट जायत अशें म्हणा नाका. सुखाच्या दिसा मनीस कश्ट विसरता, कश्टाच्या दिसा मनीस सुख विसरता. मरणाच्या दिसा मनशाच्या करण्यांचें प्रतिफळ दिवंक सर्वेस्पराक खरेंच सोंपें. एके घडयेचे कश्ट संतोष विसरूंक लायतात. मनशाचो अंत ताच्यो करण्यो उगडाप यो करता. मनीस मरच्या आदीं तो सुभागी म्हूण सांगिनाका, कित्याक मनशाचो अंत येताना तो कसलो म्हूण कळीत जाता. नश्ट्या मनशांचेर विश्वास दवरिनाका. वळो 20:9-30:4 पर्यंत. हर एक मनशाक तुज्या घरा भितर हाडिनाका, कित्याक कपटी मनशाचे पास जायते आसात. गर्विश्ट मनशाचें काळीज पांजऱ्यांतल्या एका सुकण्या बरी, वा तुज्या नासा खातीर तुजे दोळो दवरतेल्या एका गुप्ताचारी बरी. चडकडो बरें तें वायटान बदलिता आनी तुज्या उत्तम करण्यांनी दोश सोदून काडटा. एकच कीट जायते इंगळे पेटयता. पातकी मनीस रक्तपात करूंक धबो धरून बसता. नसत्या मनशा विशीं सत्राय घे, कित्याक तो वायट उपसयता. नांतर तो तुजेर सदां काल उरसो काळांक हाडटलो. तूं परक्याक आसरो दिशी जाल्यार तो तुका कश्टांत घालतलो आनी तुज्या कुटुंबान तो तुका परको करतलो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, सिराकाचो ग्रंथ आमकां जिणेक शिकोवण दिता. ताची शिकोवण सारकी आनी खरी आमकां वाचतना ह्या नियाळ करतना ताचो अनुभव जाता. आयच्या ह्या आवास्वरा भितर आमी पळोवन करया. आवास्वर 11. पस्व देखाव. पयलें आमकां 1 तावनो आमकां व्हड 6 पर्यंत पस्व देखाव म्हळ्यार देखावाक लागून आमी जिवचें दाखोवच्या खातीर. दुबळ्याची जाणवाई ताणें आपली तकली नीट दरीशी करता. दुबळ्याची जाणवाई तकली नीट दरीशें करता आनी ओडू मनुश्य मदें ताका बसयता. आज तुमी पळया, कितलींशीं जाणां दुबळी IAS जाल्यांत, IPS जाल्यांत, शिकपाक मुखार आयल्यांत, हुशार जाल्यांत आनी तांकां आमी पळयता तडपडी तांच्यो साक्षो पेपरांनी बरयतात. दुबळ्यांक ती दुबळी आसूं बरो पयशांनी, पूण तांची जाणवाय आसा पळय ती तांकां श्रेश्ठ करता. आज आमच्या जिवितांत ती जाणवाय गरजेची. ती जाणवाय आमकां आमच्या जिवितांत वयर हाडटा आनी आमकां आशिर्वादीत करता आनी व्हड मनशा मदें ताका बसयता. एका मनशाच्या स्वभावाक लागून ताची स्तुती करिनाका. चडावटा सेलेब्रिटी म्हणटात न्हय गी. आनी आमकां कळत आसा पिंतुरांनी कितें करतात, तांकां जाय तितले मेकअप घालतात आनी तांचे आमी कितें करता स्वभायेक सबारपोटी एका व्यक्तीक ताची स्वभाय आमी पळयता. स्वभायाक लागून ताची स्तुती करिनाका. फकत देखावाक लागून कोणाचो तिरस्कार करिनाका. थोडी पळोवंक स्वभाय आसूं बरो, थोड्यांक स्वभाय ना जावं बरो, थोड्यांची कात गोरी आसूं बरो, सावळी आसूं बरो, काळी आसूं बरो. कातींत आमकां सालवासांव मेळना, स्वभायांत आमकां सालवासांव मेळना. त्या खातीर कोणाच्या स्वभाया वयर तूं तांकां स्तुती करूंक वचनाका. फकत देखावाक लागून कोणाचो तिरस्कार करिनाका. पाकाट्यांच्या प्राणयां मदें मोवाचो मोसू भोव ल्हान. पाकाट्याच्या प्राणयां मदें मोवाचो मोस भोव ल्हान, पूण जें तूं उत्पन्न करता तें मधुरांतलें भोव मधुर. पळय, ल्हान मोवाचो मोसू आमकां कळीत आसात. मोवाच्या मोसांत विविध नमणेचे आसात. ल्हान थोडे दोडाक दिसनात ते आसात, पूण ते उत्पन्न करतात कितें? एक श्रेश्ठ मधुरांतलें मधुर. तूं नेसलाय त्या मुस्तायकी विशीं बडाई करिनाका. थोड्यांक मुस्तायकीची फिसाय आसता, ब्रँड आनी बडाई दाखोवची. कशें म्हजें पॅन्ट शर्ट, म्हजी साडी, हांवें घाल्ले वस्तू आनी खंय जावन आनी हातूंसू आनी तांच्या घरांनी तेंचो बरोवन आसता. तूं नेसलाय त्या मुस्तायकी विशीं बडाई करिनाका. लोक तुजी स्तुती करतना गर्वान बरनाका. जावं बरो, तूं अधिकारी जावन आसाय या फुडारी जावन आसाय, कितें स्तुती करतलोच, पूण गर्वान बरनाका. कित्याक देवाची कृत्यां विचित्र, पूण ती मनशां लिपोवन आसात.
देवाचे कृत्य विचित्र ती मनशां जावन लिपोवन आसात. जायत्या रायांनी धरणीर बसचें पडलां. पळय उदाहरण सांगता, कोण आमकां सिराक सांगता, जायत्या रायांनी धरणीर बसचें पडलां, पूण कोणेंच पुरवा करूंक नासलेल्या मनशान आपल्या माथ्यार मुकूट दवरला. किरकोळ्यांक ताणें उंच उबारलां. जायत्या व्हड व्हड मनशांक कमान बगूंक मेळ्ळा. प्रसिद्ध मनीस दुसऱ्यांच्या हातान पडल्यात. म्हळ्यार त्या खातीर ह्या इतिहासान हें सक्कड घडलां. आनी त्या खातीर तुवें कितें करचें, पस्व देखाव करूंक नजो. भायल्यान देखावचें जिवीत जिये नाका. भितर पोकोडो आनी भायर सोबाई म्हूण दाखय नाका. तुजें नीज जिवीत ताचेर वोदवोन ना. मुखार आमकां आसा वड 57:11 विचार आनी परिशीलन. खंयचेंय आमी काम करता विचार कर, परिशीलन कर. सारको विचार करिनासता कोणाचेर आरोप लायनाका. सबारपटी आमी कितें करता, पयलीं आरोप लायता. ही एक पिडा. सारको विचार करिनासता कोणाचेर आरोप लायनाका. पयलें नीज गजल कितें म्हूण समजून घे. आमी पळय एकल्याचेर सोरपणाचो बदलाम घालता. आमकां कन्फर्म नासले शिवाय, कन्फर्म आसल्यारय तांकां आमी ट्रीट करची रीत कशी आसा जाय. सारको विचार करिनासता कोणाचेर आरोप लायनाका, कोणाय विशीं उलयनाका. पयलें नीज गजल कितें म्हूण समजून घे, विचार कर. उपरांत सूख दाखोवन दी. आयकूंचे आदी जाप दिनाका. थोडे आयकनात. तांणी उलोवच्या पयल्याच कितें दुसऱ्यांची नासतात उलयतात. आयकूंच्या आदी जाप दिनाका. आनी एकलो उलयता आसतना मदेंच तोंड घालिनाका. थोड्यांक सवय आसा, कोणी उलयता आसतना मोदें तोंड घालचें. आयकूंच्या आदी जाप दिनाका. आनी एकलो उलयता आसतना मदेंच तोंड घालिनाका. तुका संबंध नासलेल्या विशयाचेर वाद विवाद करिनाका. तुका संबंध ना तो विशया म्हळ्यार ताचेर वाद विवाद करिनाका. पातक्यांच्या झगड्यांत मोदें पडनाका. पातक्यांच्या झगड्यांत मोदें पडनाका. त्या खातीर हांगा विचार कर. तूं आयकूंच्या आदी जाप दिनाका. वाद विवादांत झगड्यांक पडोंक वचनाका. म्हज्या पुता जायत्या कामांनी हात घालूंक वचनाका. कितें म्हणटा आमकां, जायत्या कामांनी हात घालूंक वचनाका. सबारांक एक सोय आसा, 100 कामांनी हात घालचे, खंयचेय सक्सेस करनात. तुजो वेव्हार सडयशी जाल्यार तूं कश्टान पडटलोय. वेव्हार सडय केदाळा, ताका पुरते तुजे कडेन जण आसा, नॉलेज आसा, देवाची सकत आसा तुज्या सांगाता. ना जाल्यार जायत्या कामांनी तूं हात घाल नासतलोय. तुजो वेव्हार सडयशी जाल्यार तूं कश्टान पडटलोय. कितले वेगीन तूं दंशी जाल्यारय शेवटाक तूं वचोनाय. पळोवन वचून तूं चोची जाल्यारय सुटका तुका मेळची ना. आज कितलेशे जण वेव्हारांत बुडोवन गेल्यात, धरणीर वसल्यात, कश्टांत आसात. कित्याक तांणी जाणवायस उपयोग करूंक ना. देवाची सकत तांणी मागोवंक ना. ती गेली चिंतलें पूण थंय आशिर्वाद नासतना ती थोडे फावटी चलवली. थोडे मनीस वावुरतात, कश्ट काडटात, दर वाडटात, तरी ते पाटी पडटात. आमकां कळीत आसा, थोडे मस्त कश्ट काडटात तरी पाटी पडटात. पण तेय सांगता बायबल आमकां. थोडे फावटी आमकां यशस्वी मेळना. कितलें काम करता फादर, कितलें सकड जो मना म्हणटा आमी, न्हय गिरिणा वय रेण. थोडे फावटी तशें जाता, ताचो अनुभव जाता, पूण कांगाल जावचें न्ही. देव आमच्या सांगाता आसा. देवाचेर पातयेणी मुखले उतरां 12 न्हू आमी पळयता 28 पर्यंत. देवाचेर पातयेणी. आनीक थोडे मनीस सोकास वेतात, तांकां मजतीची गरज आसा. सकत तांचे कडेन ना. व्हड दुर्बळकायेंत ते आसात. कितें सांगता, दुर्बळकायेंत आसलेल्यांक तूं मजत दी. तरी सर्वेस्वर आपली दयाळ दिश्ट तांचेर घालता आनी तांच्या दळदीरपणांतल्यान तांकां वयर काडटा. सर्वेस्परो तांच्या दळदीरपणांतल्यान तांकां वयर काडटा. त्या खातीर तुमी पळया, आदी आमच्या कुटुंबांत दुबळीं आसलीं, पूण आमच्या कुटुंबांत मागणें आसलें, पावरफूल मागणें आसलें. आज सक्कड आसा, सवाल मागणें आसा गी म्हणून आमी देवाक सांडला की आमी आज नियाळ करी जाय. आनी देव कितें करता, दुबळेकायेन वयर उखलता, तांच्या दळदीरपणांतल्यान तांकां वयर काडटा. ते आपली तकली नीट करतात आनी हें पळोवन जायतीं विस्मीत जातात. कित्याक की दळदीरपणांत दुबळेकायेंत वयर आयलीं, वयर हाडल्या कोणें देवान तांकां, आनी जायतीं विस्मीत जातात. बरें आनी वायट, जिवीत आनी मरण, दुबळेकाय आनी ग्रेस्तकाय सर्वेस्परांतावन येतात. अर्थ कितें, बरें आनी वायट म्हळ्यार देव वायट दिना. अर्थ बरें
सगळ्या आमच्या जिवितान वायट म्हळ्यार देवाक आमी सोडटाना आमकां जावचें वायट तेन्ना आमी वायटांतच येता जिवीत आनी मरण जिवीत देव आमकां दिता मरण आमी देवाक सोडवेचें दुबळेकाय आनी ग्रेस्तकाय ही दोनी देवा थावन येतात कित्याक जावं आमची परीक्षा करूंक आमकां ताच्या वाटेन आनीकी पवित्र करूंक निर्दोश सांबाळूंक जावं पुरो सर्वेस्पराचें देणें भक्तिवन मनशां सवे रावता सर्वेस्पराचें देणें भक्तिवन मनशां सवे रावता ताची कृपा ताका सदांच सुफळ करता सर्वेस्पराची कृपा ताका सुफळ करता यशस्वी दिता आनी ताका मेळटा तें इनाम हें कितें इनाम मेळटा म्हाका आतां विशय मेळ्ळा म्हजे कडेन आसा त्या बऱ्या वस्तूंनी हांव संतोश भोगतलो अशें तो सांगीत जाल्यार हें सगळें कितलो काळ पर्यंत उरतलें म्हूण तो नेणा आपली संपत्ती तो हेरांक सोडून मरतलो सत जिविताचें आमी कन्नडे भाशेंत एक गीत बरयलें हुट्टिदाग ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಜಲ್ಮತಾನ कितें घेवन आयलोय मोरताना कितें तूं व्हरतलोय ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನು ಹೊತ್ತು ತಂದೆ ಸತ್ತಾಗ ಏನು ಕೊಂಡೋಗುವೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀ ಬಂದೆ ಈ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಕೈ ಆಯ್ತಾ ಅವನ ಆಯ್ಲಾय कहीं व्यथा येते तुका कळीता सागी सकट सोडणं सोजे त्या खातीर सर्वेस्परा सावे तूं राव देवा सावे तूं राव जेजूच्या वाटेन तूं समको म्हज्या पुता तुजें कर्तव्य कर आनी त्या पासत वावर तुज्या कामांत तूं म्हातारो जा तुज्या कामान हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार तूं कर्तव्य कर तुज्या कामांत तूं रुता जा आनी देव तुका आशिर्वादीत करतलो पातक्यांची कामां पडून विस्मीत जायनाका सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम कर कित्याक दुबळ्याक औचित्य एका खिणा भितर ग्रेस्त करूंक देवाक खरेंच सोंपें दुबळ्याक ग्रेस्त करूंक देवाक सोंपें त्या खातीर सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजें काम कर पळय हांगा संदेश आमकां सांगता सर्वेस्पराचेर आमी विश्वास दवरूंक आसा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद भक्तिवन मनशाचें इनाम कोणाचो देवाचो आशिर्वाद भक्तिवन मनशाचें इनाम फावो त्या काळार ताचो बरोसो सुफळ जाता त्या खातीर आमचो बरोसो केदीच निराशी जायना बरोसो आमचो सुफळ जाता थोडे म्हणचें आसा म्हाका कितें गरज आसा म्हज्या बऱ्या पडचें आनी कितें आसा अशें म्हणनाका म्हाका कितें गरज आसा म्हाका पुरो आसा सगळें आसा अशें म्हणनाका बाडाय उलयनाका गर्वी जायनाका म्हज्या कडेन जाय पुरतें आसा आतां म्हाका कितें वायट जाय तें अशेंय म्हणनाका सुखाच्या दिसा मनीस कश्ट विसरता कश्टाच्या दिसा मनीस सूख विसरता करेक्ट ही आमच्या लायफान जाता सुखाच्या दिसान पळय आमी सडपिडा आसतना कितलें मागता आराधन करता आमी सरपडता रडता पूण इल्ले भलायकी आसतना देवाक आमी विसरता सुखाच्या दिसा मनीस कश्ट विसरता कश्टाच्या दिसा मनीस सूख विसरता मरणाच्या दिसा मनशाच्या करण्याच्या प्रतिफळ दिवंक सर्वेस्पराक खरेंच सोंपें त्या खातीर मरणाच्या वेळा आमच्या करण्याचें प्रतिफळ दिवंक सर्वेस्पराक खरेंच सोंपें सर्वेस्पराक कळीत आसा आनी आमचें प्रतिफळ तो दिता एका घडयेचे कश्ट संतोश विसरूंक लायतात मनशाचो अंत ताच्यो कोरण्यो उगडाप्यो करता ताचे अंत ताच्यो कोरण्यो उगडाप्यो करता मनीस मरच्या आदीं तो सुभागी म्हूण सांगिनाका कित्याक मनशाचो अंत येताना तो कसलो म्हूण कळीत जाता जिवंत आसतना सुभागी म्हणनाका अंत येताना तो कसलो म्हूण कळीत जाता पळया आमचें एक जिवीत कशें आसा गे म्हूण आमकां हांगा सिराक दाखयता त्या प्रमाणे तुजें जिवीत बांदून हाड सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर आनी तुजें काम कर कित्याक तो तुका आशिर्वादीत करतलो निमाणे उतरांगा 20:9-34 पर्यंत नसत्या मनशाचेर विश्वासी दवरिनाका नसते मनीस कोण हर एक मनशाक तुज्या घरा भितर हाडिनाका कित्याक कपटे मनशाचे पास जायते आसात पळया आमकां घर आसा आमकां बेडरूम आसा कोणी सैरी आयल्यार ह्या औषध कोणी आयल्यार सैरी दुसरी आमकां वता आसली पूण आमी तांकां बेडरूमाक कोण व्हरना कित्याक तो आमच्या घरा औषध आयला सोयरो म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार हर एक मनशाक तुज्या घरा भितर हाडिनाका घरा म्हळ्यार घर एक बिल्डींग जावन पुरो पूण तुज्या जिविता भितर इश्टागात उडास दवर सवावसवर तजवीज कर प्रुडेंस चतुर जा हर एक मनशा तुज्या घरा भितर कित्याक कपाटी मनशाचे पास जायते आसतात तो केदाळा कपाटपण करता आमकां कळीत ना गरिविश्ट मनशाचें काळीज पांजऱ्यांतल्या एका सुकण्या परी पण गर्विश्ट मनशाचें काळीज पांजऱ्यांतल्या एका सुकण्या परी
वा तुज्या नासा खातीर तुजेर दोळो दवरतेल्या एका गुप्ताचारा बरी गरवी कितें करता तुज्या नासा खातीर तुजेर दोळो दवरता. चड कळो बरें तें वायटान बदलिता आनी तुज्या उत्तम करण्यांनी दोश सोदून काडटा. चड कळो गर्विश्ट कितें करता तुज्या नासा खातीर वावुरता. चड कळो बरें वायटान बदलिता आनी तुज्या उत्तम करण्यांनी दोश सोदून काडटा. बरें पळयना तो दोश सोदून काडटा. चड काळो एकच कीट जायते इंगले पेटयता. एकच कीट आमकां वता आसा जायते इंगले पेटयता. पातकी मनीस रक्तपात करूंक दाबो धरून बसता. पातकी मनीस कितें करता दाबो धरून बसता. एक कीट जायते इंगले पेटयता. आमकां कळीत आसा ह्या किटाळान कितें जाता म्हणून. पातकी मनीस रक्तपात करूंक दाबो धरून बसता. तो कीट आसले बरी पातकी मनीस ह्या गर्विश्ट ह्या चडकाळो नसत्या मनशा विशीं सत्राय घे. कित्याक तो वायट उपसयता. नंतर तो तुजेर सदांकाल उर्सो काळांक हाडटलो. नसत्या मनशा विशीं सत्राय घे. नंतर तुजेर तो वायट उपसयता. नंतर तुजेर तो सदांकाल उर्सो तसलो काळांक नश्ट मनीस हाडटलो. त्या खातीर हर एकल्याचेर तूं कितें म्हणटात मनशाक तुज्या घरा भितर हाडिनाका. कित्याक कापाटी मनशाचे पास जायते आसात. गर्विश्टा विशयान सांगता, चटकाळ्या विशयान सांगता, तशेंच पातकी मनशा विशयान आमकां सांगता, नश्ट्या विशयान आमकां सांगता. नश्ट्या मनशा विशीं सत्राय घे. कित्याक तो वायट उपसयता. नंतर तुजेर सदांकाल उर्सो काळांक हाडटलो. तूं परक्या कासरो दिशी जाल्यार तो तुका कश्टांत घालतलो आनी तुज्याच कुटुंबान तो तुका परको करतलो. तूं परक्या कासरो देशी जाल्यार तो तुका कश्टांत घालतलो. परकी तुका कश्टांत घालतलो आनी तुज्याच कुटुंबान तो तुका परको करतलो. वय मोगोच्या भाव भयणीनो, ही जाणवायची शिकोवण आमकां सिराक दिता. अशे दिसा आमी आयकली पस वो देखाव आमी कितेंय करता बैल्या देखीक न्ही बगार सुम्या खातीर देवाच्या राजा खातीर देवाक साक्ष जावच्या खातीर आमी करी जाय. जावं पुरो आमची सोबाई देवान दिल्या देवाक अर्घां दिया. त्या सोबायेन दुसऱ्यांक उलोवचें न्ही. जावं पुरो आमचे थंय बरे वस्तूर आसा आसूं दी ना म्हणना, पूण तें आमी बडाय उलोवंक उपयोग करचे न्ही. पळय तो दुबळो ताज्या कडेन ना कांय. त्या खातीर थोडे फावटी कितें जाता आमची मित्रां या आमचे वाड्या जमातींनी आमच्या फेस्तांनी आमच्या इस्कॉलांनी असले प्रॉब्लेम जाता. कित्याक दुबळी धाकटी वस्तुरांनी आमी लेखता. पूण बायबल आमकां सांगता दुबळ्यांक देव जाणवाय दिता आनी ताची तकली नीट दरेशें करता. आनी ताजे उपरांत आमकां सांगता जायत्या रायांक धरणीर बसचें पडलां, अपमान सोंसूं पडलां, प्रसिद्ध मनीस सकल पडल्यात आनी किरकोळ्यांक ताणें ऊस उबारल्या. ताजे उपरांत आमी आयकलें विचार आनी परिशीलन. विचार करिनासतना कांय उलोवंक वचनाका, आरोप लायनाका. आयकून समजून घे आनी कोणें मोदें उलयतना तोंड घालिनाका. वाद विवाद विशयान आमी आयकलें. वाद विवाद करिनाका. ना तुका कळीत ना त्या विशयांचेर झगड्यान मोदें पडनाका. वेव्हार सडेशी जाल्यार तूं कश्टान पडटलो. वेव्हारान तुका जाणवाय जाय. वेव्हारान तुका रिस्क घेताय वय पूण देवाची मजत जाय. देवाचेर पातयणी दवरूंक आमकां उलो दिता. बरें वायट जिवीत मरण दुबळेकाय ग्रेस्तकाय सर्वेस्परांत येतात. सर्वेस्पराचे देणें भक्तिवंत मनशा सवय रावता. ताजे देणें भक्तिवंत मनशा सवय रावता. ताजी कृपा ताका सदांच सुफळ करता. देवाची कृपा आमकां सदांच सुफळ करता. आमच्या कडेन कितेंय आसूं दी, कितली संपत्ती आसूं दी, आमी संपत्ती सोडून एक दीस ह्या संवसारांत हांव वेतेल्या. त्या खातीर आमची संपत्ती क्रिस्त जावं दी, देव जावं दी. आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजें काम कर. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून केल्लें काम यशस्वी जातलें. ताजे उपरांत आमी आयकता देव दुबळ्यांक वयर हाडटा आनी तशेंच कश्टांत आमी सूख विसरता, सुखांत कश्ट विसरता. तशें जावंक नजो, पूण आमी देवाच्या सांगाताक जियेजय. कित्याक आमकां देवान रचलां आनी देव आमचे कश्ट परिहार करता. नसत्या मनशाचेर विश्वास दवरिनाका. ताजे विशयांत आमी आयकलें गर्विश्ट मनीस, चडकोळो मनीस, या पातकी मनीस, नश्टो मनीस अशें आमकां कशें ते फसयतात म्हूण आमी आयकलें. तर आयच्या दिसा आमी ह्या उतरांच्या आदाराचेर आमच्या पेकोवण्या खातीर आमी मागया. मोगळा सुमयान जेजू, सिराकाच्या बुकांत आमी पैण करते आसा.
सिराक आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत कशें चलचय म्हणून आमकां शिकोवन दिता. ताची शिकोवणूच आमकां पेकोवन आमकां तुवें गिन्यान दिवन आसलाय. ती गिन्यान आमी दुरुपयोग करूंक नजो बागार तुज्या वाटेन चलोवंक आमी ती उपयोग करी जाय. आज आयकली जी उतरां खरी सुमया. सबार फावटी हांव देखावा खातीर जियेलां. म्हजी सोबाईस वर्ती म्हूण हांव चिंतून हांकारी गर्वी जाला. सबार फावटी म्हजो तिरस्कार म्हाका जाला. हांव पळोवंक बरो ना, सुबीत ना म्हणून म्हजे ते इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आयला. आनी एका रितीन हांव सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्साक बली जाला. आज तूं मुखामळां पळयनाय, आमचो देखाव पळयनाय, काळजां पळयताय म्हणलो संदेश आमकां तूं दिते आसाय. सबार जाण आमी कामांत वावरांत आसा. सबार जाणांक धरणीक मारलेलो तो अनुभव जाला, कश्टांत आसात. आज आमी देवा मुखार ल्हान जावया, आमकांच देवाक समर्पण दिवया. देव आमकां वयर उबारतलो. आमचें उलोवणें जावं दी, आमचें नडतें जावं दी, आमचें गूण आज जेजून सांगलेल्या प्रमाणे, देवान सांगलेल्या प्रमाणे आमचे ताच्या वाटेन आमी चमका जाय. ह्या सिराकाच्या बुकांत आमी पळयन करता आसतना आमच्या ह्या पळयणांत आमी शिकची सबार लिसांवां आसात. आमच्या मिसांवांक ती गरजेची. आज आमी कितें सक्कड आयकलां तें आमी आमच्या जिवितान स्विकार करया. आमची अस्कतकाय, आमची पिडाशिडा, आमचें उणेपण सक्कड रडया. आमी त्या गर्विश्टाच्या जाग्यार गी, फातक्यांच्या नसत्यांच्या जाग्यार गी, चाटकड्याच्या जाग्यार गी आसावंगी आमी बदलवया आमचें जिवीत. देवाचें उतर पश्चाताप हाडटा. देवाचें उतर परिवर्तन हाडटा. देवाचें उतर आमकां नवें जिवीत दिता. हाजो सिराकाचो ग्रंथ एका कानांत आयकून एका कानांत आमी सोडिना. भागार आमच्या जिवितांत आमी परिवर्तन जाता. एक नवें जिवीत क्रिस्ता खातीर आमी जियेता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सताच्या वाटेन आमी चमकता. आमचे वयर दाड गेलेल्या अंकर बनपस बंदडे तावन तो आमकां सुटका दिता म्हणली खात्री आमकां आसा. जेजू आमी काम करचो जागो आशिर्वादीत कर. आमचो गांव आमी रावचें घराणें हरियेक अभिशेक कर. हेची येवची वाट आशिर्वादीत कर. मारणांतली कर्गांतलें, पिड्यांतलें, सिजमेंतलें, हेरेसींतलें तूं आमकां राखून व्हर. आमचे कूड मोत आत्म तुका समर्पण दिता. आमचे भितर ते विश्व खंयच्या स्थितीर आसात आमी नेणाव, कोलेस्ट्रॉल, फॅट, शुगर, बीपी हे सक्कड तुका समर्पण दिता. आमचे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंड कसले वयर आसा भितर आसात नेणाव. आमची ल्हानतावन आमी आयिल्ली रीत, आमचे ती राग, हांकार, गर्व, स्वार्थ सक्कड निश्क्रीय कर. तुज्या मोगान तूं आमकां बोर. तुज्या सक्तेन तूं आमकां बोर. तुज्या अभिशेकान तूं आमकां बोर. आमचे वयर कितेंच उणेपण आसा तें सक्कड जेजू तुज्या नांवान सोडून वचून दी. 38 वर्सां तळेले आसलेल्या कापुडले, मेल्ल्या लासाराक जीव दिलोय, कुरड्यांक पडोवंक सकत दिली, मोन्यांक उलोवचें बरें केलें, बेऱ्यांक आयकूचें बरें केलें, नाल्कोतीच्या गूण केलोय, बागोल्ल्या स्त्रियेक नीट केलें, देवसार लागल्यांक तुवें सोडयलें. आज तीच पदवी तुवें सुवार्थेच्या ह्या सुवार्थेंत आसल्यांक तुवें दिल्याय. जेजू त्या तुज्या सक्तेवत बुडवत महिमेव नांवान हरियेक अंकर बनपस पिडाशिडा ह्या लोकांत हांव सोडून वचून दी. हरियेक लोक अभिशेक आशिर्वाद जावन दी. टच देम लॉर्ड, माइंड देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी. जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलिन सोजो, शोमो गादियेसीस म्हजे खातीर, आमच्या इस्वासच्या पंगडा खातीर, दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या मिसांवा खातीर तुमी मागा. हो संदेश तुमी दुसऱ्यां कडेन वांटून घेवया. तुमचे कडेन माध्यम आसात व्हॉट्सॲप, फेसबुकार वांटून घेवया. तांकांय जेजूची सुवार्ता, देवाची सुवार्ता लाभोवन दी. तितले मात्र कमेंट बॉक्सान तुमी घाल्ले कमेंट्स आमी वाचता. ते आमकां उत्तेजन, प्रेरण, प्रोत्साह दितात. तुमी थंय तुमचे कमेंट्स घालयेत. तशेंच तुमकां प्रेयर कॉल आसा जाल्यार 9013905078 हांगा म्हजो नंबर आसा ह्या दिव्यवाणीचेर. ते तुमी उपयोग करयेत आनी तुमी त्या सामान धाडयेत. तर परत मेळटा पर्यंत आमी एकामेका मागण्यांत रावया आनी मुखार येता आसतना 12वो आवाजवर वाचून येया. देव बरें करूं.